मोपा विमानतळ चालू जावच्या आदी दाबोळेचेर प्रश्नचिन्ह 1 जानेरासावन ओमान एअर थेट मोपा एअरपोर्टार सप्तक भरात मोपा दाबोळेचेर मंत्र्याची एक वक्तव्यां खासा रिपोर्ट। गांधी कॅम्पाचो खरगे काँग्रेसीचो नवो अध्यक्ष वेंचणुकेंत दाखयली पळय म्हूण थरुराची शबय 7,000 मतांच्या फरकान खरगे जिखलो। गेहलोत म्हणटा राहुल पीएम उमेदवार। नुस्तेमारी जेटी रजिस्टर्ड नाशिल्ल्या ट्रेडरांक बंद केले उपरांत गोंयभर बोवाळ। ट्रॉलर वाले पावले नुस्तेमारी खात्यांत। बसके उपरांत जेटी उक्त्यो रजिस्टर्ड ट्रेडरां विशीं निर्णय मंगळारा। हंजून दर्यादेगेवेल्या बेकायदेशीर बांदकामाची हायकोर्टांत स्वेच्छा दखल। CZMA पंचायत मुख्य सचिव PIक एकठांय इन्स्पेक्शनाची ऑर्डर। 9 नोव्हेंबर मेरेन रिपोर्ट मागलो। दिवाळी तेकली गोडशाक नेट। FDAच्यो म्हापशां साश्टीत दवरले फातोड्ड्या आक्यां सकाळ फुडें धाडी। लेबल लायसन नाशिल्लो 1.5 लाखाचो मावा गोडशी जप्त करून विलो। नोव्हेंबरासावन सरकार तुमच्या दारी, उरिल्ले कडेन मंत्री दारी। स्वयंपूर्ण मित्रां कडेन संवाद। हरियाणात DGP मुख्यमंत्र्याची, कर्नाटकात मुख्य सचिवांची परिशद। सरकार चिंतन मोडात। इन्फ्रा प्रकल्पांक केंद्राचे 242 कोटी। स्कुलांचेर सोलार पॅनल। मायनिंग पिटांचेर हायड्रो प्रकल्प। EVचेर 7 कोटी सबसिडी। सुदीन म्हणटा फुडले दिवाळे मेरेन अखंडीत वीज पुरवण। सांग्यार कोताल्ली अपघातांत 25 वर्सांचो तरणाटो गेलो। सोंपलो तो नवलेश च्यारी। मोटारसायकलीचो ट्रकाक धपको। ट्रका पोंदा गेल्ल्यान आगताक मरण। FC गोवाची दुसरी अवे मॅच। चेन्नईना आड 22 ऑक्टोबराक चेन्नई। FC गोवाचो हेड कोच म्हणटा इस्ट बंगालाक मारून पयल्या जैतान टीम उमेदी।